रुमडामा दवर्ली हांगा जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान मिनी मार्केट बांदला। ह्या मिनी मार्केटात 32 लोकांक विक्रेते खातीर बसपाक मेळटली इतली सुवात आसा अशें आमदार उल्हास तुयेंकारान सांगला। रस्त्या कुशीक विक्रेते खातीर बशिल्ल्यान ट्राफिक जाम जाता, तांकां लागून ह्या मार्केटाची गरज आसता। प्रत्येक पंचायतीन मिनी मार्केट बांदपाची गरज आसा। जश्यो गरजो वाडटात तशेंच मार्केट कॉम्प्लेक्स वाडपाची गरज आसा अशें आमदार उल्हास तुयेंकारान मार्केट उक्तावणा वेल्यान सांगला। दवर्ली पंचायतीचे हे मिनी मार्केट कॉम्प्लेक्साचे आज उद्घाटन जाल्ले कडेन हे आमचे जिल्हा पंचायतीच्या फंड्सांसून हे बांदले कडेन आसा। जेन्ना हांव जिल्हा पंचायतीचो असलो मेंबर आसलो त्या टायमार हांवें ते एक प्रपोज केल्लें। हे मिनी बांदपा खातीर कारण म्हणजे आमकां जिल्हा पंचायतीक 15 लाखां सकयल काम करचें पडटा, त्या खातीर एक मिनी करचें पडलें। एक्चुअली हांगा बरें मोठें मार्केट जावपाक जाय आसलेलें। तरी आसतना एक बरी गजाल की हांगासले कांय ना म्हणल्यार आतां 32 तरी लोक 32 लोक हांगासर बसून आपलो धंदो करपाक शकता। आमी खूब कडेन पळयता की रस्त्या सायडीचे लोक बसता भाजी घेवन नुस्तें घेवन, तेन्ना ट्राफीक जाम जाता, लोक रस्त्याचेर रावन किंवा ते म्हाल घेता। आनी म्हाका अशें दिसलें की प्रत्येक पंचायतीन अशें मार्केट कॉम्प्लेक्स आसपाक जाय। आयज रुमडांबळ दवर्ली पंचायतीन जाला, हेजे पेक्षा आनी मोठें जावपाक जाय, त्या खातीर प्रयत्न जावपाक जाय। म्हणजे जे कितें रस्त्याचेर बसता ते सगळे एके कडेन बसून लोकांकूय एके कडेन सामान सगळें मेळटा अशें जावपाक जाय। आयज आमी हे म्हाजे हिसपान एक 5-6 म्हयन्यांनी ही काम केल्लें आसा न्ही। 5-6 म्हयन्यांनी हे मार्केट कॉम्प्लेक्साचो सगळें टेंडर जावन 5-6 म्हयन्या भितर काम आमचें जालें आनी आयज आमी इनॉग्रेशन केलें। तशेंच ह्या मार्केटान आमी 32 बारीक 1.5 मिटराची शॉपां केल्या। सो लोकांनी आमच्या ज्या गांवांत ट्राफीक प्रॉब्लम जाता, रस्त्यार जे वेंडर्स जे बसता, आमी लास्ट टायम जो ड्रायव्ह केलो एनकरेजमेंट ड्रायव्ह, तांकां आमी खंय ना खंय एक रिलोकेट करपाक ट्राय करतले, म्हटल्यार जे आमचे हांगा स्थानीक आसा तांकां।